नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज आम्ही कुंड्या कुरकुळा म्हणलेक कोंकणी जानपद काणी ऐकूया. हे संग्रह केलेले डॉक्टर संध्या पै हन्नी. संध्या मामी ಹೇಳಿದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ 2 म्हणल ಬುಕ್ ಅಂದಕುನು ಹಾವು ವಿಂಚಿಲಿ कुंड्या कुरकुळा. एकान एकलांतू एक दुर्बळ मनीस आशिल्लो. ताका 7 जन चेले चिरडुवां. ताणें सदांची कोणाले पुणी घरा वचून कुली काम करचें. सांजे ताका मेळ्ळले दुडवान तांदूळ घेवन घरा येवचें. बायलेन ताजेन पॅज करचें, मीठ घालून सकडांनी जेवचें. इतले तांगेल संवसार. एक दिवस कोणालकी घरकड कुली करतना ताका तांगेल वासर इदकून घम 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 तुप्पा परमोळ येता. यप्पा वो परमोळू इतली लायक आस, हें खाण कितली लायक आसत खावच्याक म्हूण तो लेखता. सांजे तागेले कुली दितना ते घरा यजमानी ताका थोडें तिणी केल्लें खाण दिता. ताका भारी खूश जाता. हाजें नांव कसलें म्हूण निमगीत तो. एरी आपुरे म्हूण ती सांगता. ताणें येद्दोळ खायनी तें. तो लायकोन तें खाता. ताका भारी रुची लागता. ते एक एरी आप्पो ताका कांय पावना. मस्त कोर तृप्ती जावची इतलें खावका म्हूण तो लेखता. घरा येवन बायलेले सांगता, आज एरी आप्पो म्हूण एक केल्लो गो, भारी रुची. आमी घरांक व्हरया आनी लायकोन खावया म्हूण सांगता. तेन्ना ती सांगता, येब्बा एरी आप्पो ताका तांदळा पीठ जावका, तूप जावका, साकर जावका, एळू जावका, नारळ जावका, आमकां साध्य वेतें म्हूण म्हणटा. पळया म्हूण म्हणटा तो आनी आलोचन करता कांय पुणी उपाय करका म्हणून. हेर दिवस तो एक व्हड मुंडासो माथ्या बांदून घेता आनी एक आंगडी वचून कसकी घेतला म्हणकेची ताका कितली मोल हें दाखय तें कसलें म्हूण पुरा निमगिता. आनी तांदळा पिट्टे दब्बो येद्रा आयले कुडले मात्ती जाय म्हणून बागसून मुंडास तांतू पडयता. अयो म्हगेल मुंडास पडलो म्हूण सांगून जाय म्हणूची तांदळा पिट्टे लोळोन लोळोन तो मुंडास काडून हांव घरा वचून विंगड मुंडास घालून येता म्हूण येता. आनी तें मुंडासू एक प्लेटार फापुडतना ताका थोडे मटाचे तांदळा पिट्टी मेळटा. तेंचे उपाय करून तो साखरे हाडटा आनी तुप्पा दब्ब्याल्या वचून मुंडासू तांतू पडयता. घरा येवन पिळटना भरपूर तूप मेळटा ताका. तशी नारळ कशी हितलां आशिल्लें एक पडलल घेवन येता आनी बायलेले सांगता, आज रात्री तूं एरी आप्पो करका. हाजे चेडुवांक वग्गी वाणू निद्दे म्हूण सांग. कितलो एरी आप्पो जाता म्हूण पळोवन तांगेल वांटो तांकां फाय दिवया म्हूण सांगता. ती जायत म्हणटा. एरी आप्पा तयार जावची फुडेची ती चेडुवां वाणू न्हिदया गो म्हूण सांगता. चेडुवांनी माळ्यार न्हिदोचें सकल जाग ना म्हणून तांणी वयर न्हिदोच्या वताची. ही एरी आप्पो करूं सुरू करता. धाकली चिल्लेक न्हीद पडटा म्हणटना कसकी परमोळ येता. घम घम कय कसं हें म्हूण लेकून ती हगूर सकल येता. अम्मा कसकी करतरस. ती लागीं वचून अम्मा कसं तें म्हूण निमगिता. अम्मा पाप दिसता. ती एक एरी आप्पो काडून तिका दिता आनी कोणाकय सांगू नका न्हू तो वचून न्हिद्दे म्हूण सांगता. ती वयरी वता आनी लागीं न्हिदलेल्या आनीक भयणी सांगता, हांव सांगेल म्हूण सांगू नका, तूं नाणये वत तशें करून वचून अम्माल्या घेवन यो म्हूण सांगता. ती येता सकल. ती वय एक एरी आप्पो खावन वता. तशी एकल्या एकल्या सांगून 7 जन चिले चिरडू एकाक एरी आप्पो खावन वयर वताची. तांगेला न्हू नांव न्ही पुरा घरा येता आशेन एरी आप्पो खावची खातीर. बायल सान तोंड करून दाखयता दोनी आप्पे वरल्याची. अरे दोनी जाल्ले म्हूण म्हणटा तो. न्हय 9 जाल्ले जाल्यार चेलयो एका खावन चमकलींची म्हूण म्हणटा. ताका भारी कोप येता. तांकां भाय दिता म्हूण हांव लेखला मनान तूं तांकां इतली गडबीड म्हूण भारी कोपता तो. हांकां कांय पुणी शिक्षा दिवका म्हूण लेखता. त्या रात्री ताका न्हीद पडना. मनान तूं कोप आनी जाळ असल्या न्हीद खंय दुखून पडची. तो सकाळ जाताना एक उपाय करता. बायलेल्या थंय सांगना. बायलेल्या सांगल्यार ती आयकत ती आम्म न्हय. तची चिलयां सांगता, आमी रान्नां वचून पावसाडीक राखूड लोणचें करूं आंबोली कारंद पुरा घेवन येवया म्हूण सांगता. चेडू भारी खुशेन वताची. तांकां रान्नां गेल्यार भेडास खावेत, चांपड खावेत, उदकांत खेळेत, भारी गम्मत म्हूण तांणी वताची. थंय वचून तो राखूड कातरूं सुरू करता. चेल्यो अन्नान सांगेल पुरा ओट्टू करताची. कडे तांकां पुरो जाता. आना आमी न्हिदोचवे थोडे वेळो म्हूण म्हणटाची. जायता म्हूण म्हणटा. तांणी सुकल पान पुरा ओट्टू करून हान तुळशे करून ताजे न्हिदताची.
तांकां गट्टी न्हीद पडला म्हूण कळटरी बापोसू राकोड घेवन घरा येता. हांकां जागी जेतना सांज जाता. पक्षी पुरा चिलिपिली कोण गुडा मागशे तरसची. सूर्य बुडला. काळोख म्हळ्यार काळोखू. तांणी आना 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 म्हणून सोदिताची. पुरा जणे आना आना म्हूण रडताची. आनू ना. तांकां कळटा आनू आमकां सोडून गेला म्हणून. तेन्ना धाकली चेली सांगता, आतां आमी रोवण कांय करूं ना. म्हळ्यार रात जाली आनी क्रूर प्राणी पुराय येतलींची. आमी आतां सुरवेक खंय पूण एक जागो मेळटकी म्हूण पळोवंक आमकां रात्री काडची खातीर वच्चा आमी मुखार म्हूण सांगता. पुराय जणे हाता दवरून मुखार वताची. तांकां कोल्ल्यान रडलेलें आयकता, गुगुमान रडलेलें आयकता, दूर वागान रडलेलें आयकता, वागाल गर्जनय आयकता. भिवन मुखार वतना दूर तांकां एक घर दिसता. तांणी थंय वताची. वचून पळयल्यार बागील घाल्ला. बागील लपवून पळयल्यार बागील उदार जाता. भितर वताची. अप्पा बचाव एक जागो मेळ्ळो राबूक म्हणून तांणी बागील घालून घेताची. भितर तांदूळ धान्य पुरो आशिल्लें तें सिजोवन घेवन खाताची. आतां आमकां आनू सोडून गेलो सई म्हूण तांकां कळटा न्ही की मना जाता. अशींच तांणी तेंच खावन आशिल्लीं नवे ते सरले तांदूळ आनी दाळी पुरो सरत येता. आनी कसो करचें आमी म्हूण लेखतना ती धाकली चेल्ली घरभर सोदिता. आनी त्या घरा एक नेलमाळीक आशिल्लें. थंय वचून पळयतना व्हड कुंड्या राशी. कुंड म्हळ्यार तांदळा साली. भत्ता सालेक तुस्सू म्हणटाची. तांदळा भायल्यान एक साली आसता, रायस ब्रॅन म्हणटाची कुंडो. ते भर असो व्हड राश आसा. ती लेखता हें आसुळ्यार तांतू वरलल सरलल कांय पूण तांदूळ मेळटलो म्हूण लेखून ती एक गेरशी घेवन येवन थंय आसोडू बसता. एक 4-5 आसोडटा तिका थोडो तांदूळ मेळटा. हां सकाळ दुखून सांजी थंय आसुळ्यार थोडे तांदूळ मेळटलो म्हूण लेखून ती आसोडता. तिका 7 जणांके पावचीतले तांदूळ मेळटा. तशी तिणें सदच सकाळ दुखून सांजी थंय आसोडचें. मेळ्ळल तांदूळ हाडून भयण्या दिवचे. तांणी सिजोवन पॅच करचें. तिणें सांजे तांदूळ घेवन वयर येतना तिगेल्या आंगार भर कुंडो. माथ्यारी तोंडारी आंगारी पुराय. ते भयण्यो तिका पळोवन हांसून भारी चंद दिसता गो तूं कुंड्या कुरकुळशी दिसता कुंड्या कुरकुळ म्हूण तांणी हांसताची. मागीर ती कुंड्या कुरकुळ म्हणून आपयताची. ती कांय ते मना व्हरना. थोडे दिसान तिणें शीच दनपारां भयणी पुरा न्हिदोवन आशिल्लींची. ती सकल कुंडा सोडता आशिल्ली. ती कुंड्या मदीं तूं एक तांब्या पेटी दिसता. जडी पेटी. ती उदार करून पळयल्यार तांतू वज्राचे भांगराचे पुरा नग आसची. ती लेखता कोणालकी घरां आमी येवन रब्बिले चुकी. तांगेल घरां आशिल्ली खावची चुकी. आतां हें भिणी म्हगेल भयण्या दाखयल्यार तांणी पुरा घालून घेतलींची. त्या देखून हें सांगचें नाका म्हूण तांणी ती तें बंद करून वापास कुंड्या भितर निपोवन दवरता. थोडे दिसान थंय थोडे सैनीक घोड्यार बसून येताची. त्या गांवची राया पुत्ताले जाय दीस आसता. तांणी पुरा जनां आमंत्रण दिता त्या वाटेन आयलींची. तांणी हांकां पळोवन म्हणटाची कोण तुमी केन्ना आयली हांगा. हें एक राक्षसील घर. ती येनी पुण्यान की तुमकां खावन घालतशिली. हांगा रावची नाका तुमी. परा तुमकां आयतारा एक गाडी पेटयता. तुमी पुरा त्या गाडयेर बसून रायाल आसतना येयाची. रायाल जाय दिसाक. राय तुमकां विंगड विलावरी करतल राबूक म्हूण सांगताची. आनी पुरा जायता म्हणटाची. आनी कुंड्या कुरकुळे सांगचें नाका ती बैसू थंयची म्हूण म्हणटाची. कुंड्या कुरकुळ पुरा आयकता. तांणी भायसूर आनीक गाडी येवची तेसू तयार जाताची. कुंड्या कुरकुळय ते भांगर आनी काणून घालून ती भायर सरता. आनी एक कांबळी पांगोरून निपोवन राबता मातशी. गाडी येयली कुडले आनी पुरा चोवन बसताची. ती वय मातशी गाडयेर बसता. चेल्यो लेखताची हें कोणकी गाडी चाल मनीस दिसता म्हणून. गाडीचे लेखता हांगेले कोणकी म्हणून. तशी आनी पुरा रावळारा येवन पावताची. रावळारा पावली कुडले चेल्यो पुरा गाडयेर दुखून उड्डून धांवता भितरी. कुंडे कुरकुळाय देंवता. भितर वचून तिगेले कांबळे उडयता आनी एक खांब्या आड राबता. रायो राणी आनी रायाल पोतू आसतना येताची. येता आसतना रायो खांब्या आड राबिल्ले कुंडे कुरकुळा पळयता. भारी चंद दिसतास ती भांगर आनी घालून भारी चंद दिसतास. तो अम्माल्या सांगता अम्मा ती कोण पळय आमगेले गांवची न्हय ती तिका हाडी म्हूण म्हणटा. राणी येवन तिगेले हातां दवरून आपोवन व्हरता रायालेगे.
राय निमगिता तुगेलें नांव कसं चेरडा, कोणाल धुव तूं, खंयची गांवची म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती सांगता तुमी म्हाका स्विकार केल्यार हांव तुमगेली धुव, तुमी दवरलेलें नांव म्हाका म्हगेलें नांव, हांव खंयची गांव आस की तो म्हगेलो गांव म्हूण म्हणटा. रायाक तिगेल बुदवंतकाये उतर आयकून भारी खूश जाता. राया पूत सांगता हांव हिका वारडिकोन घेता म्हूण सांगता. राणी जायत म्हणटा. कुडले कुंड्या कुरकुळ वचून पुरा भयण्यांक घेवन येता आनी सांगता आनी पुरा म्हगेल भयण्यो आनी म्हगेल काणी ही म्हूण पुरा सांगता. रायू कुंड्या कुरकुळाक तेगेल पुत्तालोट वारडीक करता आनी तिगेल भयण्यांकय योग्य चेल्ले पळोवन वारडीक दिता. अशी कुंड्या कुरकुळ आशिल्ली राणी जाता. चेडवानो हांवय कुंड्या कुरकुळा काणी आयकून होड जालेली. तुमकां कशी दिसली काणी? नमस्कार. आनी एक वारांतू नव काणये ओटू मेळया.